नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. रुची उत्तर कन्नडाची ह्या एपिसोडान तो आजी हांव तुमकां सांगच्याक घेवन आयल्या चळक्या वयली भाकरी नाजाल्यार मुंबरी म्हणटाची. चळक म्हळ्यार केळी पानाचे एक सान भाग. ते केळी पान केन्ना तांत मस्त पोषक तत्व आसा. तातूंत केळी पानाचेर हुन जेवल्यार पळय ताचे एक फ्लेवर विंगड आनी ताच्यान मस्त इतले आरोग्याक फायदे आसा म्हणटाची. तशीची आतां ही भाकरी बी केळी पानां वयर करून खाल्यार ती रुची बी जाता, आरोग्यवर्धक बी आसा आनी अनेक विशेष म्हळ्यार ऑयल फ्री. आजकाल उट्टो लोक आरोग्या बद्दल मस्त केअर घेताची आणि तेल कमी आशिल्ले पदार्थ खावच्याक प्रिफर करताची. हे हाका मस्त इतलं सामान जाय म्हणून ना. केळी पानां, तात नंतर ल्हान तांदळा पीठ, ओली नाल्ला सोय, ओल्ली ना जाल्यार कडी सुक्की बेगीन घाल्यार जाता, पण रुची जावका जाल्यार ओल्ली नाल्ला सोय, थोडे मीठ, थोडी रुची पुरती साखर इतले घालून उदकान तू हे पीठ बरे करून कालोवन घेवचे. ते पीठ कालोवन घेतले नंतर ताका पळय तुम्ही पातळी पिठाकी बेगीन पातळ म्हळ्यार मस्त पातळ बी न्हय मस्त दाट बी न्हय, कित्याक म्हळ्यार आमकां ते केळी पानां चळक्यार पातलावच्याक इजी जावका. केळी पानां बरे करून धुवन घेवका, ते पुसच्या ना, कित्याक सुकले नंतर भाकरी निकळच्या त्रास जाता. तर ओले उरका. कोणाक तेल खायच्या तोंदरे ना तांणी जाल्यार धुयना पळय ते पान पुसून ताका तेल लावन घेवका. इतले तेलाच एक परंबळ मेळटा ताज्यान. तेशी ती पातळ करून भाकरी पातलावन घेवची आनी ताजेर अनेक केळी पान धामचे. ताच्या पयले घरान जर हळदी पान उरल्यार ते बी मध्ये धांपून वयर केळी पान धांपल्यार हळदी पानाचे बी अनेक रोग प्रतिकार शक्ती हे ते गुण आसा पळय ते बी मेळटा आनी एक विंगड परमळ येता. तात नंतर ती हागूर आमी पातलायिल्ली उकळ न्हू तव्यार तापिल तव्यार घालका आनी एक वाटीन बरे भाजून जायना पळय परतुची. तेन्ना ते वयले ताजी केळी पान चळक निकळून येता. अशी भाजून वयर राबिल्यावर जाता तो काडचो आनी एक वाटीन समो भाजची. ही भाकरी मात्र हुन हुन खावका. त्याची तांतू बेगीन बदली म्हणून ताका मुंबरी म्हणटाची. हेची पीठ जाल्यार ताका कालोवची एक पद्दत विंगड आसा. कांद्याक चलकन घेवचो आनी तांदळा पीठ, ताका एक थोडे लोणी, मीठ आनी आजकाल पहिले अशें नाशिल्लें, आजकाल थोडे लोक फ्लेवर म्हणून रुची जाता म्हणून कोथंबरी पालो घालताची, नाजाल्यार मेथी पालो मेळटा मेथी पालो घालचो. बरे करून कालोवन घेवचे आनी ते बी अशी दाटसर पीठ कालोवचे. केळी पानार अगदी पातळ करून पातलावका आनी ती पातळ करून पातलायली ताजेर आनीक चळक धांपून तो भाजून काडचो. ते भाजना फुडें मात्र ही भाकरी हुन हुन खावका. हे भाकरीक खरे तर लावच्याक कसो जाय म्हणून ना, नॅचरली ही रुची जाता. जाल्यार थोड लोकांक जिबेक मस्त आनीक टेस्टी ही रुची करची उरल्यार लसणी चटणी करीत, ना जाल्यार वांयगणां भारत करताची. वांयगणां भारत करचे विशेष मस्त लोकांक. ते वांयगणां भारत करून खावीत. हे आमगेले परिसरा मेळचे केळी पानां. ताद नंतर ते डिस्पोज करचे बी त्रास ना, खंय उडयल्यार चलता. अशी करून आमगेल म्हालगड्यान करून दवरिल्ले एक हो पदार्थ सकाळचे तांनीक केल्यार पोट अडवरता, सुमार वेळ भूक सुद्दां लागना. तुम्ही ही भाकरी घरा कडेन करून पळया, स्वादिश्ट उरता. धन्यवाद.